बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी सर्विस पर तुमचे सव्यांसो हायची मिसाची भेट आम्ही भेटयता आत्म्याक जुझे फ्रांसिस्को लॉपेस ह्यांच्या भावा खातीर देवान ताची काकलत करून सासणीक विसव ताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. जोम दिसा निमतान आयच्या दिसाक आमी मागता सिलोनी मोंतेरो, चेल्सी लोबो, फेलिसिदाद फेर्नांडीस तांचे खातीर मागतना तांचो उगडास करतना दुसरी आमची बाबा भयणां आपलो जोम दीस मनयतात, काजराचे वरोस मनयतात. तांकांय सगल्यांक मागण्यांत दवरून देवाची कृपा, देवाची मोजत, देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोरपतवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरजो ओगेपणान बापा मुखार धरून. सर पदवेदार सासणाच्या देवा, जेजूच्या कोश्टा मोर्ताचो समारंभ फावो ते मनान करून तुजें बोगसणें आमी जोडूंक पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयचे कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोर्सादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाना सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकूर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंततालों, हांव निरफोडी वावुरलों, बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तोरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे हक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोल म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक जाकोबाक तांचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उपजल्यार पुरो ना.
इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना, पूण प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्तलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. परतून म्हणुयात, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कोदींच फटोवंक दिवंक नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय आनी म्हाका निवार. म्हाका चीट दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. सर्वेस्पर म्हजें खरप जा, म्हाका आस्रो दी. म्हजो किडो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खळप, म्हजो किडो. देवा, म्हज्या नुस्त्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवंसो. म्हजे तोरणे पिरायेतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक घालतो जालोय. शांत मेंढऱ्यांक मारूंक वोडटात तसो तुका कुर्सार मारूंक वेलो. सर्वेस्पर तुमची सव्यांसो. सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेवणाक बसले आसतना जेजू खोंती बरीत जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करता काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूच्या ओड्ड्याक तिगून आसलो. देखून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हळे, तो कोणाची खबर करता? ताणी आपली तोकली जेजूच्या ओड्ड्यार बागावन ताका म्हळे, सायबा, तो कोण? जेजून परतीपाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतले उपरांत ताचे भितर सोयतान रिगलो. जेजून ताका म्हळे, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हळें, हें जेवणाक बसल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून पोरबेक आमकां गरजेचें तें घे, वो गरिबांक कितेंय घाल, अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तो भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचें सवें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचें सवें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगाती आसां. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमा पेद्रून ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाळ केलो, हांव वेतां थंय आतां तुमच्यान येवंक शकना, पूण मागीर येतलो. पेद्रून ताका म्हळें, सायबा, कित्याक हांव तुज्या फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव पासून दिवंक तयार.
जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोद सांगता, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीचे भावंडीनो, पवित्र सातोड्यांत आमी आसा. ह्या पवित्र सातोड्यांतली ह्या दिसांतली वास पावती करून आमकां जेजूच्या कोश्टा मोरना वाटेर एके भाशेन आमकां व्हरतात. दुबावा विरेंत आमचो देव सगळें जाणा, सगळें आमच्या देवाक थावें. आमच्यान देवाक फोटोवंक जायना. देवाक आमचें दोरेक आमची कोरणी, दोरेक आमचें चिंतप, दोरेक म्हजी चाल देवाक थावी. आनी ह्या पासत देवा सोडचिली आमी कोडसरून वचूंक जायना. देवा सोडचिली आमी पयस वचूंक जायना. देवाक आमच्यान फोटोवंक जायना. हें कितें आयच्या दोनी वाचपांनी बाबा म्हणून आमकां आयकूंक मेळ्ळां. पयले वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचपां. इसायास प्रवादी आपल्या आपोवण्याची खबर करता. जेरेमियास प्रवाद्या भाशेन आपल्याकूय ह्या वावरा खातीर खोशी नासतली. आपल्योय बी आडखड्यो आपणेन सर्वेस्परा देवा मुखार दवरल्यो. हे आपल्याक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन विंचून काडली आपोवणें सर्वेस्परा देवाचे आपल्याक आयले तेन्ना फाटीं फुडें आपूण सरलो. म्हज्यो अडचणी आसल्यो त्यो हांवें सर्वेस्परा देवा मुखार मांडल्यो. तरी आसतना देवाक सर्वेस्परा देवाक म्हजें जिवीत थावें आसतलें. आनी ह्याच पासत तो म्हाका आस्वासन दिता. तो म्हाका आपलें बळ आनी घोटाय दिता. आनी तो म्हणटा, म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक आनी ताचेशी परतून हाडूंक ताणें इस्रायल पोरचेक एकठांय करूंक म्हाका विंचून काडला. बाबा एके वाटेन इसायास प्रवादी आपली अस्कोताय ओळखून घेता. आपूण ह्या वावराक सारकी पाटी सोरता. आपलें चडशें जावचें ना अशें म्हणटा. पूण देवाक ताचें जिवीत थावें जावन देव ताका हें सगळें बरे भाशेन करूंक ह्या वावराक फुडाकार घेवंक आपलो सांगात आपलें बळ इसायास प्रवाद्याक भासायता. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून जेजू जुदासाची खबर आमकां पयली सुवातेर आयकूंक मेळ्ळ्या. जुदास जेजूचो घात घेता. जुदास जेजूक विकून दिवंक ताचे भितर हो सोयतान रिगता. आनी हें कितें, जेजू जेवणाक बसले आसतना आपल्या शिसां बरोबर ही दूख भरकोडटा. तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तुमचे भितरलो एकलो म्हाका मारूंक सोडटलो. 12 शीस चिंतूंक पडटात. तांची मनां घुस्पतात. कोण गाय तो? सगळे आमी जेजू सांगताक आसात. सगळे आमी जेजू बरोबर वावुरता. सगळे आमी जेजू बरोबर भोंवता. जाल्यार आमचे मदलो कोण जायत तो? आनी बाबा म्हणून जायते ताचेर विचार केल्या उपरांत ह्यो प्रश्न जेजू केल्या उपरांत जेजू सांगता, जाका कोणाक हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तो. आनी तो करून जुदासाक दिता. इतल्यो खुणा भायल्यो खुणा जावन पासून शिसांक जुदास जेजूचो घात घेतलो म्हूण तांकां मातशे पासून मनांत येना. कित्याक जुदासाचें चिंतना जुदासाचें जिवीत 2 तोरांचें. एके भाशेन शिसां बरोबर एकदम बरो म्हूण दाखयला. पूण ताचे भितर हें कुसडेपण, ही नाटकाय, ही दुडवांची आस जाली. आनी ह्या पासत भायलें जिवीत ताचें इतलें बरें कशें दाखयलें की शिसांक कोणाकूच ताचो दुबाव पडलो ना. पूण खरें म्हळ्यार भितरल्यान तो जेजूचो घात घेवचो आसलो. हें की जेजू ओळखून घेता. जेजू ताचें भितरलें जिवीत ओळखून घेता आनी ताका हे भाशेन उगडास करता, खुणा दिता. हाचे शुभ वर्तमानाच्या शेवटाचे वळेनी बाबा म्हणून आमकां पेद्रू विशीं आयकूंक मेळटा. जेजू म्हणटा, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. आतां येवंक जावचें ना. पेद्रू सगळ्याच बळान भरून जेजूक म्हणटा, तूं खंय वेता हितूर? आपूण तुजे पासत मरूंक तयार. तूं वेता थंयसर, हांव वेतलो. त्या वेळार जेजू ताचेंय बी जिवीत ओळखून घेता. भितर ताच्या मनांत कितें आसा तें जेजू थावी. आनी देखूनच जेजू म्हणटा, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलो. आनी तेंच कितें सिमांव पेद्रूच्या जिवितांत घडलें. कोंब्यान साद घालचे आदीं जेजूक तो 3 फावटी नाकारता. बाबा म्हणटा, आमचें जिवीत घोडे जुदासा भाशेन, इसायास प्रवादे भाशेन, पेद्रू भाशेन घोडे जावंक शकता.
भायल्यान घोडी आमचें जिवीत एक जावंक शकता, पूण भितरल्यान घोडी आमचें जिवीत दुसरे स्तराचें. भायल्यान घोडी आमी बरी म्हूण घोडी दाखोवंक जाता, भितर घोडी राग, विंगास, नाटकाय, घुसडेपण असलें घोडी आमच्या जिवितांत भितर आसो. आनी असलें जिवीत आसतना भायल्यान कोणूच हे म्हज्या भितरल्या जिविताचो ठाव घेवंक जायना. भायल्यान सगळीं घोडी म्हजी व्हडवीक करतात, तूस गायतात, पूण म्हजें खरें जिवीत, सारकें जिवीत, भितरलें जिवीत कितें तें फकत एकलोच देव जाणा. आनी देखून घोडी देव साबार फावटी तरेन म्हाका तुका घोडी शिडकायता. आज आमी हे मिसाचे पेटेन आमी वांटो घेता आसतना आनी पवित्र सातड्यांत भितर सरल्या तेन्ना हो दुसरो दीस, तेन्ना देवाचें उतर तुका म्हाका म्हज्या जिविताचेर नदर मारूंक आपयता. देवाक आमच्यान फटोवंक जायना. देवाक आमच्या जिविताचें सगळें ठावें. देव आमच्या जिविताची दर एक घोडी, दर एक कोरणी, दर एक चिंतप जाणा. देखूनच आमी सदांच बरें आसा तें करूंक, भायल्यान भितरल्यान आमचें जिवीत जाता ते भाशेन एक सारकें जावंक, आनी तोच जेजू, तोच देव तुज्या म्हज्या जिविताचें बळ म्हूण घेवंक, हे भाशेन ताचो हातार घेवन जिविताची पावलां फुडें मारूंक हे मिसाचे पेटेन तुका म्हाका आदार मागुया. भेटवणीचे वेळार गायन गावया दुपाचो जसो पोरमोल. C16 पेज 35. C16 पेज 35. म्हज्या बाबा म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. दयाल बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकृतीची दिश्ट घाल. कोश्ट सोंसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुठा रुपान आमी आतां एकवट्टा. हो एकवट दिसान दीस वाडो आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा सोपूर्ण जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोफिया आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गौरवाचेर ताणें जोईत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वडती घोडिता सोडवणीची आमी भोगतीन समोरमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूताचो दोलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार निरोंतोरी तुका वाकाणटा सरकार. तांचे वाकाणेक आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र. बाबा, खरंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
तुम्ही समेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पर्यंत जेवण जातोच आणि काल्स घेतलीत कनोफियाने तीन वस ती आपली आश सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समज घेयात आणि यातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawardaco gór porgotuja, Jesu melo, Jesu ci wązala, Jesu nafianiet. Baba, Jesucia mornaco ani punoci wonpanaco, ami bhakti padi ugras korta. Ani oczywitaco undoan sodwonici kals tu kas समर्पिता. तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करू. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो ग्रास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा, सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा मदींची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्ता तुझे पोर सोडीत मुखामोड पळयोंक फावो कर. आमा समेस्ताची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योंत धोरण दिता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगे आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. म्हजे वोंट सर्वेस्परा तुझे प्रमाणीकपण पुरगोडटले. खऱ्यांनीच देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया. कित्याक आमच्या जिवितांत तोच आमच्या जिवितांत बोळ जाला. आमकां आपल्या आशिर्वादान भरता. दरेक म्हज्या जिविताची घडी ताका थावी. फावो ती कृपा, फावो तो आदार, फावो ती गरज तो म्हाका फावो करता आनी आमकां आपल्या आशिर्वादान भरता. ह्या वेळार असल्या सभार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी म्हणून ताका वाखाणुया, ताका दिनवासुया, ताका आर्गां दिवया आनी बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां यो. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक.
सोमेची शांती सदाकाल तुमचे सगळी आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयलीं सुकली आमी सुपाकी. कुमण्याच्या वेळार गायन गावया एक तुजी आज्ञा आमकां. D9 पेज 15. D9 पेज 15. प्रार्थया. खणवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक उदार पोसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हे सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे पवमरेनो उगडास कोतांव. आमी कोरेस्माच्या काळांत तुमकां लँथन बॉक्सीस दिलोलीं. तुमचें दान देखून ह्या दिसांनी आज फाल्यां तुमी आमचे पॅरिश कावन्सील तुमचे चडशें हे एनवलपां घेवन येतले तेन्ना दिवंक जाता, ऑफिसान धाडून दिवंक जाता, नाजाल्यार निमण्या ब्रेस्ताराक मॉन्डे थर्सडे मिसाचे सुमयार फुडल्यान व्हडलीं बॉक्सां आमी दवरतले. तुमी तुमचें दान कशें
थंयसर त्या दिसा घालूंक जाता. फकत उगडास कोता त्या बॉक्सांचो तुमी ती हाडून आमकां दिवची. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. सर्वपत्वेदार देव, भाव आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडका. साक्रामेंतांत रावलोलो जेजू, हे भोव पवित्र संस्कारांत आसलो जेजू, ह्या उंड्या रुपान ह्या आल्ताराचेर आसा. आपलो अनुभव तो ह्या वेळार आमकां दिता. आपलें दर्शन तो आमकां फावो करता. ताका अनुभवूंक तो आमकां एक संदी दिता. आमचे सोडवणे खातीर कश्टावलो, आमचे सोडवणे खातीर मेलो आनी आमकां सोडवण मेळचे खातीर मरून पुनर्जीवन जावन आमकां ही सोडवण दितलो, सोडयतलो जेजू ह्या वेळार आमचे मुखार आसा. ह्या सोम्यांक सगळें हांवें, ह्या सोम्यांक सगळ्याची खबर आसा. ह्या सोम्या फुड्यांत म्हजें जिवीत एक उक्तो बूक कसो, पुस्तक कशें. जें कितें म्हजे भितर शिजता, जें कितें म्हजे भितर आसा, जें कितें हांव चिंता, जें कितें हांव मांडण्यो काडटा, जे भाशेन हांव वागता, हें सगळें म्हजें भायलें जिवीत, भितरलें जिवीत ह्या सोम्यांक खबर आसा. पदवीदार देव तो, सर्वबलिश्ट देव तो, सदांच आमकां आपलें बळ फावो करतलो देव तो, सदांकाल आमच्या सांगाताक आपलो सांगात आमकां भासायतलो देव तो. ह्या वेळार हें सगळें देवाचें बरेंपण, हें सगळें देवाचें व्हडतेपण ओळखून घेवया. ताचे मुखार किरकोळ ओस्कोत आमी, ताचे मुखार कांयच न्हू आमी. ह्या दुनियाचें देवपण, ह्या दुनियाचें थोरपण ओळखून घेवया. आनी आमी खालती किरकोळ रोचना कशी ताचे मुखार आसांव हें ओळखून घेवन आमची मान बागावन ताका आमी नमस्कार करूं.